थिवी पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 9च्या पंच वांगड्यांचो आणि ताचे बरोबरीन थळाव्या आमदाराचो थळाव्यांनी फोग काढला। निमित्त जाले कोयरान भरिल्ल्या रस्त्या कुशीक कुसत पडिल्ल्या पोतयांचे। जो पंच मेंबर आहा हांगर तो थिवी मतदारसंघ आणि पंचायत थिवी वॉर्ड नंबर 9 विठ्ठल वांगणकर वॉर्ड मेंबराचें नाव उर्फ श्याम म्हणटा तेका। आणि म्हाका आनीक हांवें ऑलरेडी जेन्ना आमदाराक आनीक हाडूंक सोदता तुमच्या नोटिसाक आमदाराक जेन्ना विचारलें हांवें हे पर्सनल घरा कडेन कलेक्शनाक वचना तेन्ना म्हाका स्वता आमदारान सांगलें की बाबा आपणेन ऑलरेडी हे केल्ल्या घरांनी सगळ्या दुसऱ्या वॉर्डांचेर पळय आपल्या दुसऱ्या वॉर्डांनी पळय थंयसरूच गार्बेज अशी पडलेली ना कित्याक ते पर्सनल कलेक्शन जाता। कित्याक हो मनीस मुद्दाम पर्सनल कलेक्शन करना कित्याक हो न्हिदला घरा कडेन हो आळशीपणा करता पर्सनल कलेक्शनाक आनी खंयसरूच म्हाका दिसना की पूर्ण थिवी मतदारसंघात अशें खंय पडलेलें ना। हे फक्त हांगर पडलेल्या कित्याक वयणे जे पर्सनल घरांनी कलेक्शन आसलेले पळय ते बंद केल्ल्या फक्त इलेक्शना कडेन रिवेंज पॉलिटिक्स खेळपाक आणि हेज्या खातीर त्रास भोगता सामान्य मनीस। सद्या जो नॅशनल हायवे हो जाल्लो ना सद्या हो स्टेट हायवे आमी खंयचो ज्युडिस्ट्रिक्शन आसा आमी लॉ प्रोसेसान वी आर फॉलोईंग इट एज अ स्टेट हायवे। सो स्टेट हायवे सद्या तेंच्या हितून येता न्हू फुडें कितें जातलें तें आमकां खबर ना मात तेंचें सद्या काम करपाक अरे पळय मनशाक जेन्ना काम करपाचें आसता पळय उमेद तो एक्सक्युजीस दिना तो कसो जावन काम करता आमी निवडून कित्याक घेता काम करपा खातीर। आतां हें कितें बारीक जेसीबी घातलो गबगबीत काडले भरले काबार एक कोड मारला हांगा मारूंक जायना म्हणून। सो मनशाक तर काम करपाची उमेदूच ना तेका फक्त येयला तेंकां केन्ना हेच ना की बाबा आमी पयशे केला खंयची भाटां आली ती आतां तेंकां व्हॅल्यू येयलो पयशे जाले म्हणून तेंकां दिसता आतां राजकारणान येवपाचें राजकारणान येवन कसो प्रोसेस पळय लेजिस्लेचराचो कसो प्रोसेस फॉलो करपाक तेंकां कांय खबरूच ना। तेंकां दिसता बेश्टे निवडून येयले बेश्टे हात दाखयले लोकांक हे जालें म्हणून काय ना न्हू। देर इज समथींग नोन एज ज्युडिशरी देर इज समथींग नोन एज लेजिस्लेचर यू हॅव टू अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ इट।